फेअर जो आमी वाडयल्लो तो म्हाका दिसता 3 वर्सां पयलीं वाडयल्लो, जेन्ना डिझल 50 आनी 55च्या आसपास आशिल्लें. आतां डिझल जवळ जवळ 70च्या आसपास पाविल्लें आसा आनी त्या खातीर प्रत्येकाची बस ओनर्स एसोसिएशन जें आसा तांणी मागणी केल्ली की हे सगळे रेट्स वाडोवन आमकां दिवचे आनी त्या खातीरच आज जें नोटिफिकेशन आयलां ते सगळे विचार विनिमय करून हे रेट्स वाडयल्ले आसा. एक गव्हर्मेंटान कोऑर्डिनेशन कमिटी केल्ली ऑफ ऑल बस ऑपरेटर्स अँड कदंबा. तर हातून विचार विनिमय करून सगळ्यांचे संगनमत घेवन STAचे अप्रुवल घेवन गव्हर्मेंटाचे अप्रुवल घेवन आमी ही नोटिफिकेशन काडलां. लोकांक चड बर्डन जायना हाजी जाणीव दवरल्या. त्याच बरोबर फाटल्या 2013 जी हायक जाल्ली ती आयज पर्यंत जावंक नाशिल्ली. त्या हायका उपरांत खुबशे डिझल प्रायसीस वाडिल्ले आनी ती फॅक्टरीन करपाक ही हायक दिवची एक गरज आशिल्ली. आमी एन्श्युअर केला की जरी डिझल प्रायसीस कितलेशेच प्रमाणान वाडले आसत तितली आमी फुल्ली पास ऑन करूंक ना, कित्याक लोकांकूय पिंच नाका म्हणून. पण जे कितें आमकां दिवपाक जाय आशिल्लें ते युनियना कडेन उलोवन सगळे अप्रुवल्स घेवनूच आमी हें नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा. बसवाल्यांचे मात दरवाडी उपरांतूय कांकू चालूच. नोटिफिकेशन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान काडला जो तिकेटीच्या संदर्भात ताका आमचो पूर्णपणान विरोध आसा. आनी 15 तारखेक ऑक्टोबराक जी STAची मिटींग जाल्ली त्या STAच्या मिटिंगेक जो आमी प्रस्ताव दवरलेलो तो पास न करता खंय तरी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो आसा हेंच्यांनी कोणाच्या सांगण्या वरसून जे पळय हें नोटिफिकेशन काडलां आनी कोणाक लागून काडलां तें आमकांच खबर ना. तितून मिस्टेक केल्या, वाड अशी ना, नोटिफिकेशनान मिस्टेक केल्या आनीक तेचेर वाडोवपाचो असो कुशीन डिमांड काय ना. आमचो नोटिफिकेशनान मिस्टेक केल्या पळय स्लॅबांचेर ते करेक्शन करपाक जाय. ओके म्हणजे ती मिस्टेक केल्या. आतां 1 ते 3 किलोमिटराचेर पळय पयले 10 रुपया आसले ते तेंच्यान नोटिफिकेशन काडटना 1 ते 4 किलोमिटर पळय केल्या. थंय तो 1 किलोमिटर पळय चुकयला. ताका लागून 12 किलोमिटराचो जो रूट आसा तसोच 18 किलोमिटराचो 28 किलोमिटराचे जे रूट आसा तांकां वाड मेळना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.